आज तुमकां आनी एक इनसायट दिता. बुल्लिंग म्हळ्यार तुमकां कळटा की तुमी ताजो अणभव घेतला की बुल्लिंग म्हळ्यार कळनासतना परतून एकल्याक इजा दिवची, दोशी दिवच्यो, एके फावटी ताका दिमी घालून माती खावोवची आनी एक फावटी ताका वॉशरुमान बंद करून दवरचें या ताका खोटो मारच्यो, हाका बुल्लिंग म्हणटात. तुवें बुल्लिंग ताजो अणभव जाला की तांतलो परिहार जाय की तुका. एक काळीज खोडोवची कथा सांगता, नीज घडीत आनी उपरांत 2-3 सजेशनां दिता. तो दीस शुक्रार सांजेर इस्कॉल जालें आनी केल हात हालयत इस्कॉलाची मॅटां देंवतालो. त्या वेळार ताणें मुखार पळयलें डोनोवन सगळे बूक भरून हातान घेवन आनी पाठीर एक बॅग काडून घेवन चलतालो. आज कित्याक तो लॉकर खाली करता? अमेरिकांत सगळ्या भुरग्यांक इस्कॉलाच्या एक लॉकर आसता आनी तांतले बूक आनी तांचे बॅग, स्पोर्ट्साची ड्रेस सगळे तातूंत दवरतात. हर एक दीस खाली हातांनी येवचे, खाली हातांनी वेचे. पूण शनिवारा सांजेर सगळें ते खाली करतात, कित्याक तांकां होमवर्क आनी बरें आसता आनी ते वस्तूर धुवंक आसता. पूण हो आजूच कित्याक सगळें व्हरता? अशें तो मुखार दिसच्या त्या डोनोवनाक पळयतना चिंतना एक गुंप आयलो आनी हो गुंप थोडे पयस रावले, थोडे लागीं आयले आनी लागीं आयल्यांनी एकल्यान ताच्या बुकांक खोट मारली. खोट मारतना बूक सगळे फासाळले. वॉकल ताजें दिश्टीचें एका बोल्यांत पडलें आनी एकल्यान ताच्या पाठीच्या बॅगाक खोट मारली. फाटीचें बॅग कुडकें जालें आनी तेंय पडलें आनी ताका आतां दिश्ट सोमा दिसनातलें, देखून पोटाक फाटीक चिमटे खाण कुड्ड्या कोण सांग पळया हे 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 म्हूण हांसूंक लागले. डोनोवन दुकानी बग्गालो, आपलें वॉकल सांसपितालो. सगळे मायाक जाले आनी त्या घडये हांव थंयसर पावलो. ताजे वॉकल हांवें सोदून दिलें आनी दोगांयनी सांगाता मेळून बूक जमा केले, बॅग काडून गेले आनी हांवें म्हणलें, डोनोवन कम लेट्स गो टुगेदर. नो, लीव मी एलोन म्हणालो निराशेच्या त्या भावनांनी. वाय डोनोवन? मॉम सेड युअर हाऊस इज नेक्स्ट टू अवर हाऊस and please come home, please have a cup of coffee. नाकुशेन नारगोनशें डोनोवन केलागेर गेलो. त्या दीस तावन डोनोवन आनी केल इश्ट जाले आनी इश्ट जाले, बरें करून शिकले आनी कोणी ताका बुल्लिंग करूंक फुडें येवंक ना, कित्याक केल ताजे सांगाता आसलो. वर्सां गेली, वो इंजिनियरिंगाक गेलो डोनोवन आनी केल आर्किटेक्चराक गेलो. शिकप जालें, डिग्री मेळ्ळी. औचित्त डोनोवनाचें ताका इन्विटेशन. केल, our convocation ceremony is tomorrow and I am the main speaker. Please don't refuse. Come and attend this convocation ceremony. केल गेलो आनी एका कोणशाक बसलो ऑडिटोरियमांत. पूण डोनोवनाचे दोळे ताजेर पडले. हात हालयलो. डोनोवन स्टेजीर चडलो आनी आपली उतरां तो उलोवंक लागलो. त्या शुक्रारा सांजेर हांवें घरा पावतच बेडरुमाक वचून जीवघात करूंक चिंतुल्लो, कित्याक म्हाका ही इजा ह्यो दोशी हें बुल्लिंग सोसूंक जायनातलें. आनी वाटेर अशें घडलें, ताणें सगळें विवरलें. तोच तो म्हजो जीव राखलो, ताजे वरवीं हांव आज इंजिनियर जालां. त्या कोनशाक तो बसला. हांव
ताका मोगान आपयता, खेल प्लीज कम ऑन द स्टेज. उळू दोनोवन आपयतना खेल सवका स्टेजीर आयलो. ताच्या दोळ्यान दुखां भरिल्लीं. This is the one who saved my life from suicide. I owe my degree and my living today to him. Take this bouquet, खेल. आणि दोगांयनी वेंग मारली and there was a standing ovation for 5 minutes. मोगाच्या भुरग्या जावंक पुरो तूं चेडू, जावंक पुरो तूं चेडो. बुल्लिंगाक लागून तूं मौनपणी करगतायगी करगनाका. बुल्लिंग आसा जाल्यार तुज्या जिवितांत कोणा वडिलांक सांग, समजणेच्या कोणा इश्टाक सांग. बुल्लिंग करचे ते भुरगे पाड भुरगे न्हय. तांच्या फाटल्या जिवितांत मनशास्त्रज्ञ सांगतात तांचे कठीण दुखाचें, कश्टांचें आनी खले खले अनुभव जाल्ले जिवीत ते जियेल्यात. देखून थोड्या इस्कॉलांनी तांकांत स्पेशल बुल्लिंग बॉयज ऑर गर्ल्स तांकां कावन्सिलींग करचे कावन्सिलर असतात. तर फाटी सरनाका, उठ. तूं बुल्लिंग अनुभव करताय जाल्यार आनी एक दीस तसो वचूंक सोडिनाका. उक्तें कर तुजें तोंड. आनी बुल्लिंग थावन मेकळो जालो जाल्यार बी ए हेल्पर, बी ए सेवियर. ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टुडंट्स. थँक यू.